नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि खूब असे ज्वलंत इशू बिशू आसतना सारके बर्निंग क्वेश्चनाचेर डिबेट करप जाता. आज आमी एक वेगळी विशयाचेर डिबेट करतात आणि एकाच कारणां खातीर करतात की आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक एक जाणीव जावची म्हणून. ह्या सप्तका भितर ओपिनियन पोल दीस जालो. ह्या सप्तकाक आतां ओपिनियन पोल वीक म्हणटा. पूण कितले अशे गोंयकारांनी ह्या दिसाची जाणीव दवरली. कितल्या गोंयकारांच्या फेसबुकाचेर आनी ट्विटराचेर आनी इंस्टाग्रामाचेर ह्या दिसाची याद जाली हो प्रश्न पडटा. कित्याक लागून ज्या दिसाक लागून आमचें स्वतंत्र अस्तित्व उरलें, अस्मिता उरली, त्या दिसाचो आमकां दर वर्सा विसर कित्याक पडटा हो आयचो विशय. 3 मानेस्त आमचे स्टुडियो भितर. पयलीं आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी, तांचे स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश नायक. दुसरे म्हाका मडगांव सावन जॉयन जातात गोंयांतले नामनेचे सामाजीक वावुरपी गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी प्रशांत बाब नायक. आनी तिसरे म्हाका स्टुडियो भितर जॉयन जातात गोंयांतले एक नामनेचे परत सामाजीक चळवळींतले कार्यकर्ते, गोंया विद्यापिठांत ते शिकयतात, युगांक बाब नायक. हांव सुरवात युगांक तुजे कडच्यान करता की तुका दिसता की जेन्ना फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर, ट्विटराचेर आमकां दिसपट्टे सारके हजारांनी तकलेची विचार मांडपाचे आनी स्टेटस घालपाची संवय, पूण ओपिनियन पोल दिसा सारके जेन्ना म्हत्वाचो दीस येवन वता तो मेरेन एक राजकीय पक्ष किंवा 2 मनीस जर सोडले जाल्यार कोणाचेच कांयच दिसना. कित्या खातीर? पहिली गजाल म्हणटा ती एक खेदाची गजाल आसा की ओपिनियन पोल हो हाचें म्हत्व आज आमी जाय तशें लोकां कडेन और नव्या पिळगे कडेन पावोवपाक शकले ना की ताका एक व्यापक जनजागृती जावपाची गरज आशिल्ली. की म्हाका याद जाता की कांय वर्सां फाटीं गोवा फॉरवर्डाचे जे अध्यक्ष आसा विजय बाब सरदेसाय ताणें एक म्हत्वाचें विधान केल्लें की ओपिनियन पोल हो मुक्ती दिसा परस म्हत्वाचो म्हणून. आनी ताका खुबसो विरोध जाल्लो. बट तरणाट्या भुरग्याक तें विधान एक खूब म्हत्वाचें अशें दिसता. कारण की ओपिनियन पोल हे गोंय मुक्ती हाका वेगळे वेगळे फॅक्टर्स जबाबदार आशिल्ले. की ओपिनियन पोल हे गोंयकारांनी आपलो फुडार ठरोवपा खातीर ही उबारिल्ली एक चळवळ आशिल्ली. आनी ती चळवळ सक्सेसफूल जाली, ती चळवळ जैतिवंत जाली म्हणून गोंय घटक राज्य जालें. म्हणून आज आमकां इतले सगळे म्हणजे भारताचो पूर्ण नागरीक म्हणून मिरोवपाचें एक भाग्य आमकां लाभलें. पूण ओपिनियन पोल आज अशें सुद्दां आयज तुमच्या चॅनलाचेर डिबेट जावपाक शकता. पूण कांय वर्सां फाटीं ओपिनियन पोल इटसेल्फ वॉज कन्सिडर्ड एज टू बी सम पॉलिटिकल इशू. की कॉलेजीन सुद्दां कांय आमचे युवा सांगाती आशिल्ले तांकां दिसतालें की कॉलेजीन ओपिनियन पोल आमी सेलेब्रेट करपाक जाय जाल्यार तांकां तो ऑब्जर्व करपाक सुद्दां बंधनां येतालीं की ओपिनियन पोलाचेर उलोवप म्हणजे तूं पॉलिटिकल कित्याचेर तरी उलयता असो समज जाल्लो. हाचें मेन कारण आसा की कोंकणी गोवाज आयडेंटिटी हॅज ऑलवेज बीन अ कंटेन्शियस इशू, अ डिस्प्युटेड इशू आज मेरेन आशिल्लो. आनी ताजे आमी कंटिन्युएशन ताजे खंय तरी ब्रेक जावन आमी एक नवो विचार हो फुडें व्हरपाक जाय. आनी तो एक नव्या विचारान तो विचार आमी एका नव्या पद्दतीन भुरग्यां कडेन आज मांडपाची गरज आसा. प्रशांत बाब, तुमच्या पक्षान तर हो इशू प्रत्येक खेपेक घेतला. बट तुमकां खरेंच दिसता की ऑन ग्रावंड फरक पडटा? नवे पिळगे मेरेन एक प्रश्न जालो. जी ह्या पिळगेन ओपिनियन पोल पळयला ती पिळगी, ताजी उपरांतची पिळगी, जी एक आत्मीयता आमकां ह्या दिसा विशीं आसपाक जाय ती दिसना न्ही. नव्या पिळगे भितर ना, कित्याक आमी नव्या पिळगे कडेन ती पावयली ना. तातूंत भितर आमी फेल्युअर जाले, आमचें सरकार फेल्युअर जालें. ज्या सरकाराक ओपिनियन पोलाचें म्हत्व कळना आनी ज्या ओपिनियन पोला लागून आज 12 मंत्री आसात, बाकीचे सगळे आमदार आसात, नाल्यार महाराष्ट्रा भितर 1-2 आमदार जावन उरता आशिल्ले, ते सगळे जाण जे कोण ओपिनियन पोलाचें महत्व माननात ते सगळे पडमूर. गोंया कडेन ते प्रतारणा करतात. तुम्ही जर स्वाभिमानी गोंयकार, गोंयच्या अस्मिते विशीं तुमकां जर जाण आसा आनी गोंयची अस्मिता अशीच टिकून उरची अशें जर तुमकां दिसता जाल्यार ओपिनियन पोल दीस, अस्मिताय दीस हो मनोवप हे प्रत्येक गोंयकाराचें कर्तव्य. आमी जितलो आमकां घटक राज्य मेळून जितलो येना, ज्या दिसा इतलें म्हत्व ना ताच्या पेक्षा एक पटीन चड ओपिनियन पोलाक म्हत्व आसा. आमचे स्वातंत्र्य 19 डिसेंबर 61 आयले ते 67 पुराय जालें. ना जाल्यार आमी उमकळत आशिल्ले महाराष्ट्र का गोंय, महाराष्ट्र का गोंय.
हे आमी जे हुमकळटाले पळय मदीं ते 16 जानेवारी 1967 सोंपलें आणि ताका लागून ह्या दिसाक आता महाराष्ट्र दिन कसो मनयता पळय, कर्नाटक दिन कसो मनयता पळय, त्या दोन्ही राज्यां भितर स्वाभिमानी ते महाराष्ट्रीयन आणि कर्नाटक. पण आमची जी रुलिंग राजकारणी आहा पळय, ज्यांका स्वाभिमान ना गोंयचे बद्दल, गोंयच्या अस्मिताये बद्दल, तांणी म्हाका दिसता हो अस्मिताय दीस सामको लायटली घेतात. नव्या पिळगे खातीर जर आमची अस्मिताय आनी ताजे विशींचो सार्थ अभिमान जर पावोवपाक जाय जाल्यार तो आमी पावोवपाक जाय. तातूंत भितर आमी मातशे फेल जालात आणि प्रामुख्यान हे सरकार फेल जाला अशें म्हाका म्हणपाक जाय. ऑन दॅट नोट आय विल गो टू यतीश बाब. यतीश बाब, सरकाराची जबाबदारी असता की बाबा खंयचे दीस हे म्हत्वाचे जे एटलिस्ट सरकारी पावंड्यार ते मनोवप गरजेचे, जातूंतल्यान थोडी तरी जनजागृती जातली. आज तुमची सरकार आसा, हाजी पयलींची सरकार आशिल्ली. डू यू थिंक सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट्स हॅव फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दीस डे? कशें आसा ना, opinion poll day is a very important day in the history of Goa. Liberation Day is a very important day. Statehood Day is a very important day. अशे ठळक जे दीस आसा they are कितें म्हणटा ते they symbolize a struggle आणि that struggle has brought about the state of Goa, brought about the betterment of Goans अशें. सो प्रत्येक गोंयकाराक, आय लूक एट इट लायक दीस, प्रत्येक गोंयकाराक आमच्या राज्या विशयी, आमच्या भाशे विशयी, आमच्या कल्चरा विशयी एक प्रायड आसपाक जाय. जेन्ना आमी अस्मिता म्हणटा पळय, ती अस्मिता गोंयची अस्मिता, गोंयकारांची जे गोंयकारपण म्हणटा ते गोंयकारांचें गोंयकारपण. आतां ह्या सगळ्या गोश्टींचेर प्रत्येक गोंयकाराक अभिमान आसपाक जाय. प्रत्येक गोंयकाराक ह्यो हिस्टॉरिकल ज्यो गोश्टी आसा ताचेर मातशें वाचन करून खबर आसपाक जाय, खबर जाण, म्हणजे वी शूड कीप आवर सेल्स अवेअर अबाउट ऑल दीस हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स. आणि आय फील दॅट एवरी गोवन, includes me, you, Yugan, Prashant Bab, all of us have a duty to, sort of commemorate these days, observe these days, and sort of live in the spirit of those days, not of one day, all throughout. Why do you think successive governments have failed to recognize this spirit? पळय कशें आसा न्ही, हांव तुका फेल आनी हें हांव तुका तशें म्हणिना. आय लूक एट इट लायक दीस. आतां माननीय मुख्यमंत्र्यान सुद्दां ओपिनियन पोल दिसा ताणें शुभेच्छा सगळ्यांक हें केल्या, ही हॅज एक्सप्रेस्ड. सो चीफ मिनिस्टर हॅज ऑल्सो रिमेंबर्ड इट, ही हॅज एक्सप्रेस्ड, ऑल दॅट इज देर. बट सी, अल्टिमेटली वी शूड लूक अबाउट, सी वी आर स्टुडंट्स ऑफ academics and history that way, and therefore I am telling you that each of us have a duty on us, and what is the duty is to live by the spirit of these struggles and work for the betterment of the state. On that note, हांव युगन एक इम्पॉर्टंट मुद्द्या कडेन वता, आनी ती म्हळ्यार तुमी जो काडलो तो आयडेंटिटीचो. प्रशांत बाबान ताका स्वाभिमान म्हळें. आयच्या गोंयकारा कडेन जेन्ना आमी पळयतात, कारण आमी दर खेपे बसतात आनी कितें म्हणटात की बाबा दिल्ली सावन लोक येतात, हांगा सेकंड होम्स घेतात, जमनी घेतात, दादागिरी करतात. ट्युरिस्ट भायल्यान येता, हें करता, दादागिरी करता. गोंयकार आयची घडयेक, जो घडये जमनी विकता तो गोंयकार आसूं, किंवा जाका जो ह्या विशीं कांय उलयना, कांय करना तो गोंयकार आसूं, डू यू फील दॅट आमी एज गोवन्स आपल्याच आयडेंटिटी विशीं उदासीन जाल्यात? उदासीन जाल्या हाजें एक कारण आसा की देर इन टर्म्स ऑफ वेन यू टॉक अबाउट, जशें ताणें महाराष्ट्र सांगलें की महाराष्ट्र ते राष्ट्र म्हणटा, महाराष्ट्र दिनाक येदो व्हडलो जल्लोश जाता. कर्नाटक राज्योत्सव इतले मोठ्या प्रमाणान मनयतात. पूण गोंयचें जेन्ना तुमी म्हणटा की वेदर इट इज एन ओपिनियन पोल और तुगेलो स्टेटहूड मुवमेंट और कोंकणी लँग्वेज एज्युटेशन, हे सदांच आमच्या आदले पिळगेन आमकां अशें शिकयलां की हे विवादीत मुद्दे. पूण आज तो संघर्श आज ह्या नव्या पिळगे कडेन वचपाक जाय की हे निर्विवादीत आमचे कोंकणी आयडेंटिटी और गोंयची आयडेंटिटी निर्विवादीत जावपाक जाय. दुसरी गजाल, अँड इट हॅज अफेक्टेड अवर जनरेशन अँड अ सक्सेसिव्ह जनरेशन इन अ व्हेरी बॅड वे. आज जर आमी पळयतात, वेन यू टॉक अबाउट आयडेंटिटी, आयडेंटिटी इज नॉट ओन्ली अबाउट लँग्वेज.
आयडेंटिटी आयचो जर तूं इम्प्लिकेशन्स काडून पळयत जशें तुवें म्हळां की गोवा आज खूब जाण म्हणटा की गोवा इज अ सॅटेलायट स्टेट, म्हणजे तुमचें सगळें प्लॅनिंग आनी डेव्हलपमेंट विच एवर गव्हर्मेंट मे बी हें सगळें दिल्लीच्यान जाता. दिल्लीच्यान धाडिल्ले IAS ऑफिसर, केडर, IPS ऑफिसर हे तुमचें ठरयता. आज गोंयची साक्षरता 80% वयर आसा, पूण आयज सिवील सर्विसिसान ऑर जे कोण प्लॅनिंग आनी डेव्हलपमेंटाचो जो कोर आसा तातूंत वचपी गोंयकार कोण आसा? ह्या गोंयकारा भितर आमी आयडेंटिटीची भावना निर्माण करपाक शकले ना. ह्या नव्या जनरेशनाक आमी सांगपाक चुकले ऑर कमी पडले की आयडेंटिटी मॅटर्स. वेन यू टॉक अबाउट आयडेंटिटी इट इज ऑल प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट. ह्या राज्याचे रिसोर्सीस जे आसा जे तुमचे त्या रिसोर्सीसाचेर तुमचो ताबो उरपाची गरज आसा, आनी हें सगळें करपाचें सोडून what our earlier generation did was that we always disputed with our identity. तुम्ही म्हणतात तो जो स्वतःच्या आयडेंटिटी विशीं एक स्वाभिमान असपाक जाय तो पर्क्युलेट डावनच जालना. ॲब्सोल्युटली. आज जर काडून पळयत तुमच्या पक्षांची नांवां कितें? महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हो आज मेरेन सत्तेन आसा, आज मेरेन गोंयच्या राजकारणान आसा. की कारण आज असले पक्ष, असल्या विचारधारेचे पक्ष, एक आतां ऑर्लियान फेर्नांडिसा सारके पुस्तकान बरयल्या की भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना आशिल्लो एक अल्टिमेट हाजे कडेन पाविल्ले, निर्णया कडेन पाविल्ले की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ही काँग्रेसीन मर्ज करपाची. हे तुमच्या फोरमान स्वता प्रतापसिंग राणे साहेबान एक्सेप्ट केला. सो आज मेरेन हो फॅक्टर हो आज मेरेन राजकारणान चालू आसा. हांव प्रशांत बाब ह्याच मुद्द्याचेर तुमची म्हऱ्या येता. ही उदासीनता जी आसा ती तुमची सारकी व्यक्तीक जाणी विद्यार्थी चळवळ धरून आतां मेरेन गोंयाक लागपी, गोंयाक त्रास करपी वेगवेगळ्या इश्यूंचेर आवाज काडलो. आज जेन्ना तुमी सामान्य गोंयकारा कडेन पळयतात तो गोंयकार ह्या मुद्द्या विशीं, आपल्या आयडेंटिटी विशीं कंप्लिटली उदासीन आसा काय कितें? तो फक्त सांजे बसता आनी सांगता की आरे दिल्लीकारांनी येवन हांगा हें केलें तें केलें, भायल्यान लोक येवन हांगा हें केलें तें केलें, पण आपूण कितें करता ह्या विशीं तो एक शब्द काडना. कांय बाबतीक हांव तुज्या मुद्द्या कडेन सहमत आसा की आमी भयंकर उदासीन आसात. इनफॅक्ट आमचो जो हे आसा पळय, आमचे जे बळगी आहा पळय ऑर आमची कांय शक्त आसा पळय ती पळयला एक जवळ जवळ 20-20 वर्सांनी जागी जाता. पयली आमी 1967 जागी जाले. 67 नंतर सारखे 20 वर्सांनी 87 आमी परते कोंकणी वेळार जागी जाले. सारखे 20 वर्सांनी 2007 रिजनल प्लॅनाचे जो हे जाल्लो पळय आवाज तेन्ना जागी जाले. आता 17-27 एखादे 27 आम्ही परती जागी जातले. सुदैवान त्यांना असेंब्लीची वेंचणूक जातली विधानसभेची. आम्ही काय वेळ थंड पडटात आणि परतून एकदा सारखे तुफान आयिल्ल्या भशेन जागी जातात. आय डू अग्री दॅट की आम्ही कांय वेळाचेर आमच्या दुसऱ्या पिळगे कडेन वो मेसेज अबाउट स्वाभिमान, आमची अस्मिता हाजो पावोवपाक आमी उणी पडले. ही हांव स्वताचेरय बी जबाबदारी घेता. जशी आमचे जाणटेले म्हणटात की आमी कांय केला म्हणून हांव जबाबदारी घेता थोडी प्रमाणात. पण हाजे खातीर तितलेच जबाबदार हांव सरकाराकय बी धरता. कित्याक इट इज ऑल्सो ऑब्लिगेशन. आमी जेन्ना 3 वर्सां पयलीं 1918 जेन्ना मडगांवां ओपिनियन पोल डे अस्मिता दीस मोठ्या प्रमाणात मनयलो तेन्नाचे मुखेलमंत्री मनोहरबाब पर्रीकारान जाहीर केले की ओपिनियन पोलाचेर संबंधीत एक धडो पाठ्यपुस्तका भितर येतलो आनी ही सॉ टू इट दॅट की फुडल्या वर्सा पर्यंत तो धडो आयलो. तांणी म्हणिल्लें की दुसऱ्या वर्साक आमी राज्य पावंड्याचेर मनयतले म्हण. दुर्दैवान त्या वेळाचेर मनोहरबाब पर्रीकर सामके हातरुडा खेळिल्ले आनी ताजे नंतर ते आमचे कडच्यान गेले. सो ताजी लिगसी हे म्हणटात. आता म्हण तूं मनोहरबाबा गाळी मारल्या सुद्धा हे सरकार सगळे ऐकून घेता. गोड काय उडयला ताजेर, आळी मेळी गुप चिळी जाला. पण मनोहर बाबान जे पर्रीकारान जे सांगिल्ले की अस्मिताय दीस हो आमी मनयतलेच म्हण, तो ह्या सरकारा सुद्धा आता विसर पडला. सरकार इज नॉट एट ऑल कन्सर्न्ड अबाउट की बाबा आमचो हो अस्मितायेचो राखण करपी. आपूण जर म्हाका एक सांग, प्रमोद बाब सावंत जर आज चीफ मिनिस्टर आसा, ओपिनियन पोला लागून आसा. ही सगळी मंत्रिमंडळां जे आहा पळय हे ओपिनियन पोला लागून आसा, ह्या अस्मिताय दिसा लागून आसा. सो आय फील दॅट आमी कमी पडलेच, पण आमच्या पेक्षा जबाबदारी ओनर्स लायस ऑन द गव्हर्नमेंट दॅट की ह्या बाबतीत जागृताय करपाक तेय बी कमी पडले. हय यतीश बाब, गोंयकार उदासीन आसाच, पण त्याच बरोबर जेन्ना राज्याचे नेतृत्व करपी सरकारूय उदासीन आसता तेन्ना त्या उदासीनतेक मागीर अंत उरना.
पळय कशें आसा न्ही, जस्ट तुका पर्स्पेक्टिवान सांगता. गोवा स्टेटहूड डे आसा पळय, हांव ओपिनियन डेचें उलयना. स्टेटहूड डे आसा पळय तो व्हडा दबाज्यान कमेमोरेट जाता राज्य पावंड्यार. आनी हांव कित्याक हें सांगता, कित्याक कर्नाटका राज्योत्सवाचो एग्जाम्पल दिलें. कर्नाटका राज्योत्सव वॉज बेसिकली वेन कर्नाटका ते केन्ना जालें, वेन कर्नाटका स्टेट वॉज फॉर्म्ड by the merger somewhere in 56 of all Kannada speaking regions of southwest India under States Reorganization Act to form the Karnataka state. म्हणजे कर्नाटका स्टेट जेन्ना हें जाली तेन्ना कर्नाटका राज्योत्सव डे. महाराष्ट्रा स्टेट जेन्ना फॉर्म जाली आउट ऑफ बॉम्बे स्टेट, जेन्ना स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा वॉज फॉर्म तेन्ना महाराष्ट्र दिन. तशें गोवा स्टेटहूड डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन अ बिग नोट. there is no doubt. See, opinion poll दीस आसा पळय, that is also very significant. तो सगळ्यांक याद आसा. आनी तुका सांगल्या ते भशेन मुख्यमंत्री स्वता सुद्दां ताजेर आपले विशीज एक्सटेंड केल्या सरकाराच्या वतीन. बट डोंट यू एग्री गव्हर्नमेंट नीड्स टू डू मोर? प्रशांत बाब बी जे कितें उलयता पळय पळय, तुजी टॉपीक आहा पळय ती राजकारणाची टॉपीक न्हय. तुजी टॉपीक आसा ती आमी ओपिनियन पोल डेची कशी याद काडची, एज गोंयकार म्हणून आमी कितें करचें. सरकार येत न्ही ते आमी भितर ना, कशें आसा, सरकार म्हणजे आमी, आमी म्हणजे सरकार, कळ्ळें न्ही. आनी एक गोश्ट आसा, प्रत्येक गोश्ट सरकाराचे सरकार सरकार तशें जायना. प्रशांत बाबूय हाज्या पयलीं प्रशांत बाबाची पार्टी सरकारान आशिल्ली आनी ऑल दॅट वॉज देर. आनी हांव फक्त एकूच सांगू ना, लेट मी कंप्लीट. हांवें तुका डिस्टर्ब कंप्लीट केला की तुमची मारा येता मागीर तूं कंप्लीट युअर पॉइंट. हांव फक्त कितें म्हणटा, हो टॉपीक आसा पळय तो एक्स्ट्रीमली पॉलिटिकल टॉपीक न्हय. आनी म्हणून प्रशांत बाब कितें आहा तें राजकारण सामकें अशें 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 दात्यार पळय हें करूंक बसला, ताका अर्थ ना. This is a topic where I look at it like this. Let us be very matured in understanding that we as Goans, आमी गोंयकार, आमी गोंयची अस्मिता आनी गोंयचें जें अस्तित्व आसा तें टिगोवपाक जें कितें करपाक जाय तें गोंयकार म्हणून आमी जापसालदारकी करपाक या प्रशांत बाब, यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड. सरकारूय कटिबद्ध आसा, सरकारूय आपल्या या प्रशांत बाब. हे पळय, हो जो म्हणटा पळय न्ही, हो राजकीयच इश्यू. 1967 तो राजकीय आशिल्लो आनी ताका लागून आमी येदी व्हडली झूज मांडून हे जिखले. आमी आमच्या अगेन्स्ट व्हडली व्हडली शक्ती आशिल्ल्यो, पूण त्या सगळ्या व्हडल्या शक्तीक आमी गोंयकाराच्या एकवटाचेर पराजीत करपाक शकले. ओगी 55% मत पडला आमकां, 10-12% आमी हारयलो तांकां त्या हेतू भितर. सो आनीक दुसरी म्हणल्यार सरकारान हो, तूं सांग मरे यतीश, तुगेले सरकाराक कन्विन्स कर की राज्य पातळीचेर म्हणुया म्हण. राज्य 30 मे आमचो राज्य दीस जो आसा पळय, घटकराज मेळ्ळो दीस, हो इतल्या मोठ्या प्रमाणात मनयना. आमी मनयतात, एक कितें जाता तो तोंडिकलेपणाक उदक लावपाक, दोळ्यांक उदक लावपाक. म्हाजे दृश्टीन 16 जानेर अस्मिताय दीस हो राज्य पावड्याचेर मोठ्या प्रमाणात मनोवपाक, मोठ्या प्रमाणात आमच्या भुरग्यां भितरली, आमच्या नव्या पिळगे भितरली अस्मिताय जागी करपाक. आनी सरकाराचो पाठिंबा नासतना प्रमोद बाब, आमी गेली कित्येक वर्सां सरकाराचो पाठिंबा नासतना आमकां जमता तशें आमी हो दीस मनयतात. ताका लागून रवींद्र भवना सारख्या येदे व्हडल्या हॉलांत 1000 सिटींग कॅपॅसिटी, 200 भुरगे आयल्या दिसना थंय. आमी येदो व्हडलो उत्सव मनयलो वेगवेगळ्या स्कुलांक बरोबर घेवन. ओके, हांव ह्या युगांक तिसरो इम्पॉर्टंट पार्टा कडेन वता, जो हांवें आयडेंटिटीचो, गोंयकाराच्या उदासीनतेचो प्रश्न विचारिल्लो ताजेरच. एक गजाल आमी पळयल्या, प्रशांत बाबान बरी ती स्टॅटिस्टिक्स सांगली. 67, 87, 2007 आनी मागीर तांणी 2027 हाडून एक अशें प्रश्नचिन्ह दवरलां की कितें जातलें काय म्हणून. पण एक जो फाटलो आमचो 2007 उपरांतचो ट्रेंड आसा, कन्सिस्टंटली आमकां एक गजाल दिसता की गोंया भितर राजकीय चळवळ जाता पण एक प्रभावी सामाजीक चळवळ उबी रावपाक शकली ना आफ्टर एटलिस्ट 2007. राजकीय चळवळींचे जे उद्दिश्ट आसता ते सत्तांतर आसता, समाज परिवर्तन नासता. गोंयकाराचो जो कॉन्शियन्स आसा तो जर अशी विशयांचेर जर जागो जातलो जाल्यार एका सामाजीक चळवळीची गरज आसा. आज तुका दिसता अशी सामाजीक चळवळ उबी रावपाची परिस्थिती उरल्या? पयली गजाल म्हणजे सामाजीक चळवळ जर तूं ओपिनियन पोल हाका जर हें करून म्हणटा, जशें प्रशांत भाईन सांगलें तशें की ओपिनियन पोल हे तुका सामाजीक लेवलाचेरूच मनयता येयल्ले आज मेरेन. जो मेरेन हे 2017 तो राज्य पावंड्याचेर मनयलो ना.
कांय गजाली जशें यतीशान सांगलें इज कांय गजाली इम्पॉर्टंट आसा की फाल्यां महाराष्ट्र दीस हो एकमेव दीस महाराष्ट्राक म्हत्वाचो आसपाक शकता, कर्नाटकाक हो एकूच दीस आसपाक शकता, बट आमच्या वाट्याक इतले संघर्श आयल्या की त्या दिसांची याद आमी दवरपाक जाय. लेट्स बी पॉलिटिकल अबाउट इट. की 16 जानेवारीचो आज खंयच्या पार्टीन प्रत्येक पार्टी जी तुगेली गोंयांत राजकारण करता, जे प्रतिनिधी वेचून हाडटा, तांणी आज उलोवपाची गरज आसा की 16 जानेवारी हो राज्य थराचेर आमी उत्सव मनोवपाची गरज आसा. कारण इट इज नॉट जस्ट हें की हो एका दिसाचें फेस्त न्ही, हें की 16 जानेवारी दिसा कितें जालें हे प्रत्येक गोंयकारान प्रत्येक भुरग्या मेरेन हो मेसेज पावपाची गरज आसा की बाबा हे प्रश्न आशिल्ले, त्या प्रश्ना खातीर आमच्या जाणटेल्यांनी संघर्श केलो, त्या खातीर हें गोंय उरलें. 20 ऑगस्ट राष्ट्रमान्यताय दीस, 4 फेब्रुवारी हो राजभास दीस, 30 मे हो घटक राज्य दीस, की हे सगळे दीस आसा पळय हे कोणें आमकां आमच्या हातून आमच्या पांयार हाडून कोणें घालून नाशिल्लें, की आमच्या जाणटेल्यांनी संघर्श केलो आनी येदी व्हडली जैतां हाडून आमकां हाडून दिली. आनी आज जर कितें जाता, गोंयच्या आयडेंटिटी, गोवाज आयडेंटिटी शूड बी अ पॉलिटिकल इशू, पूण गोंयच्या आयडेंटिटीचेर राजकारण जाता. गोंयच्या आयडेंटिटीचेर राजकारण जाता की तूं असो तो असो, आमची मतां भिन्न जाता. बट आज तूं कितें म्हणटा युगा की सामाजीक चळवळी परस गोंयच्या आयडेंटिटीच्या मुद्द्याचेर राजकीय चळवळीची गरज आसा? ॲब्सोल्युटली. कारण गोंयच्या राजकारण्यांनी ठरोवपाक जाय, कांयच न्ही जाल्यार राजकारण्यांनी एक फुक्या तोंडान तरी थँक्यू म्हणपाक जाय की हो कमिटमेंट दाखयता गोंयच्या राजकारणी. ओके प्रशांत बाब, आय एम गोइंग टू दॅट क्वेश्चन. युगांक बाब म्हणटा की राजकीय चळवळच गरजेची गोंयच्या आयडेंटिटीच्या बाबतींत. आय एम सेईंग की आमकां राजकीय चळवळी तातूंतल्यान तयार जाल्ले राजकीय पक्ष आमी पळयले, बट सामाजीक चळवळ जी आसा ज्वलंत विशयांचेर ती आज तुमकां दिसता काय कितें? काय जी उदासीनता स्वताच्या आयडेंटिटी विशीं गोंयकाराची दिसता तीच गोंयकाराच्या सोशल कॉन्शियसनेसा भितर दिसपाक लागल्या? सामाजीक चळवळी बाबतीत उदासीनता हांव म्हणचो ना तितली टोटल, कित्याक आज संपूर्ण गोंया भितर ज्या तरेन लोक वेगवेगळ्या इश्यूचेर, ऑफकोर्स दे मे बी हेल्पिंग देम, पूण ज्या तरेन जागृत जाता पळय, सादी गजाल सांगता, पयलीं सुण्या मारल्या कोण काय म्हणनाशिल्लो, आज ताजे अगेन्स्ट कंप्लेन जाता. सो हाजे आपल्या मुख्या जिव्या जनावरांच्या बाबतीची एक चळवळ आज संपूर्ण गोंया भितर पाविल्ली आसा. अश्यो वेगवेगळ्या प्रश्ना संबंधीच्यो चळवळ्यो संपूर्ण गोंया भितर पाविल्ल्यो आसात. प्रमोद, म्हाका एक मोठो भंय आसा, 1967 जाल्लें तें आतां परतें जावपाक शकता. सी आमची आतां गोंयची लोकसंख्या जर 16 लाख धरली जर जाल्यार मिनिमम 1/3 आज भायलो लोक येवन हांगा स्थायीक जाला. आसामा भितर कांय वर्सां पयले, 15 वर्सां पयले कितें जाल्लें तें याद दवर. जंय आसूचो जन्म जालो, आसाम गण परिशदेचो जन्म जालो. हांव एक जात म्हणपाचो, हांव भायल्याच्या अगेन्स्ट न्ही, हांव पयलीं क्लियर करता. पूण त्याच बरोबर ज्या दीस हांगा आमचो 50% पेक्षा आमी कमी संख्येन उरतले गोंयकार, जो आज बहुतेक प्रमाणात जायत आयला, कांय मतदारसंघ आमी 40-45% पावले, जंय आउटसायड सेटलर्स मतदार जाल्ले आहात. सो म्हाका ताजो भंय दिसता आनी ताका लागून युगांकाक हांव परतो समर्थन दिता की आमी ही चळवळ राजकीयच करपाक जाय आनी तातूंत भितर हाजोय बी आसपाक जाय. जे आमी गोंय राखून दवरले ते संपूर्णपणान आमचे कडेन उरपा जाय. फाल्यां आसामाची परिस्थिती आमची जावपा नजो, जंय आसामा भितर बंगाली येवन डॉमिनेट करताले. आज आमी 1/3 ऑलरेडी गेल्ले आसात. आनी जर ही चळवळ जर स्ट्रॉंग केली ना जर जाय, ताका लागून गव्हर्नमेंटा कडेन एक प्लॅन जाय. कांय राज्यांनी हे मापदंड घालून दिल्ले आसात की आमी भायल्यांक कितले पर्यंत घेतले, कितले पर्यंत तांकां वोटर रायट्स दितले. भारत एक, हे सगळे हम सब एक है, हे सगळे बरोबर आसा. भारत माझा देश आहे, आम्ही सारे भाऊ बहीण आहोत, ते सगळे बरोबर आहा. पण ऍट वॉट लेवल आम्ही अत्यंत इम्पॉर्टंट मुद्दो आसा. आमी एकोमोडेटिव्ह म्हण इतले एकोमोडेटिव्ह जावपाक शकनात की आमचें अस्तित्वच मागीर ना नपयत जावन वतलें. आय थिंक दॅट इज द व्हेरी क्रुशल पॉयंट. यतीश बाब, ह्या मुद्द्याचे फायनल जो प्रशांत बाबान काडलो, आज एक सामाजीक एज वेल एज राजकीय चळवळींतले प्रॉमिनंट मनीस म्हणून तुमकां अशें दिसता काय कितें की गोंयकारां मुखार जो आज त्या वेळार मुद्दो आशिल्लो की आमी विलीन जावचे का म्हणून, आज अशें जालां की लोक येवन आमचे भितर विलीन जातात आनी आमी मायनॉरिटी जातात काय कितें असो भंय निर्माण जावपाक लागला. हो
आज भंय कितलो तुमकां जेन्युइन दिसता आनी करप कितें? पळय कशें आसा म्हणून हांव तुका सांगता, इंडिया इज अ युनियन ऑफ स्टेट्स. हे कॉन्स्टिट्युशनल धोरण बिरण सगळें जें पळोवन आमी उलोवपाक जाय. एट द सेम टायम गोंय म्हणून आमची अस्मिताय आसा, आमचें अस्तित्व आसा, कायद्याच्या आराखड्या भितर रावन आमी तें प्रोटेक्ट करपाक जाय. देर इज नो डावट अबावट इट. आतां सांगता आसतना सरकारान ह्या धोरणा खातीर गोंय प्रोटेक्ट करपाक, गोंयची लँडस्केप प्रोटेक्ट करपाक, इवन पॅडी फील्ड प्रोटेक्ट करपाक, एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक, एग्रीकल्चर पॉलिसीची आतां हें चल्ल्या प्रोसेस, प्रोटेक्ट करपाक एग्रीकल्चरल लँड प्रोटेक्ट करपाक, पॅडी फिल्ड्स बी प्रोटेक्ट करपाक कायदो हाडलो सरकारान. सो डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान खुबशे स्टेप्स घेतल्या हाच्या बाबतींत, दुबाव ना. पूण हांव सांगूंक कितें सोदतां, हाजेर राजकीय दातें दवळूं नाकात ताजेर बसून. तुका गोंयच्या आयडेंटिटीचेर राजकीय चळवळ उबी जाल्ली नाका. आयक म्हजें, हांवें म्हणूं ना, हांवें तुका कितें म्हणलां, प्रत्येक गोंयकाराक एक कर्तव्य बांदील आसा. सरकार आपल्या परीन जें कितें आसा तें सरकार करता. सरकारान कायदे हाडले पॅडी फिल्ड्स प्रोटेक्ट करपाक, एग्रीकल्चरल लँड प्रोटेक्ट करपाक, एग्रीकल्चर कशें प्रमोट करपाक, हे सगळे कायदे हाडले. कायदे हाडटा हो इम्प्रुवमेंट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गव्हर्नन्स. ते सरकार कटिबद्ध आहा ताका. बट गोंयकार म्हणून हांव परतें तेंच सांगता तुका, गोंयकार म्हणून आमची जापसालदारकी आसा. प्रुडंट मिडिया म्हणून तुजी जापसालदारकी आहा. सोशल चळवळींतल्यान आशिल्ले लोक तांची हें आसा, राजकारण्यांची तांची जबाबदारी आसा. सो हांव तुका फक्त सांगपाचें म्हणल्यार कितें, गोंय प्रोटेक्ट करपाक, गोंयकारपण प्रोटेक्ट करपाक प्रत्येक गोंयकाराची जबाबदारी आसा. सरकार पावलां मारता, सरकार पावलां मारतलें आनी जाय ते तरेन सरकार करत रावतले इम्प्रुवमेंट. तूं म्हणटा की जो मेरेन सामाजीक लेवलाचेर ह्या गजालीचें भान येना, कितें म्हणटा न्ही, तो मेरेन ह्यो गजाली 100% सक्सेसफूल जावची ना. कशें आसा आतां फाल्यां पळय कशें आसा न्ही, गोंयकार आपलो जागो विकता आनी म्हणून गोंयकार विकता म्हणून कोण तरी घेता न्ही तो. हय, आतां सरकार ताजेर कायदे करता, सरकार ताजेर सगळ्या कायद्याच्या चौकटींत रावन फ्रेमवर्क करता. बट गोंयकार म्हणून Correct. जबाबदारी तूं म्हणटा एक इंडिव्हिज्युअल लेवला भितर तुजेर आतां तूं आतां येदे व्हडल्या मिडिया जो एडिटर आहा, तुजेर जबाबदारी ना की गोंयकारपण आनी गोंयकार म्हणून हांव डिबेट करता न्ही. म्हणून तुका सांगता, मागीर डिबेट करप इज अ मिनिस्क्यूट. सुरवात कशी आहा, तातूंत भितर सुरवात विचारांतल्यानच जावपाक जाय. आमी प्रत्येकान आपलें जें कर्तव्य आसा, आपलो जो रोल आसा तो बऱ्या तरेन हें करपाक जाय. हांव इतल्या हाजेर हें करता थांबता. म्हाका एक गजाल दिसता, सगळे जाण मान्य करतले की आमची आयडेंटिटीचे क्रायसिस तयार जाल्यात, हाजेर कोणाचें दुमत ना. आपापली जबाबदारी करतात. हय, पण सरकाराच्या जबाबदारी बाबतीत तू यतीशाक तसो सादो सोडनाका. हय. सरकारान जबाबदारी सारके तरेन निभावपाकच जाय. हय, ती जर जाली जाल्यार कांयच जावची ना. दात्यावेलो उठपाकूच तयार ना तो, राजकारणाच्या दात्यावेलो उठपाकूच तयार ना. हे सगळं राजकारणच बरं. हो राजकीय इश्यू, ओपिनियन पोल आणि अस्मिताय, आणि फाल्यां जर आमी जर ना नपयत जाले हांगा, फाल्यां भायली जर चड लोक कशें आसा न्ही, कशें आसा, म्हाका- वी ऑल हॅव टू वर्क टुवर्ड्स म्हाका एक ऑल ऑफ गजाल अस. प्रशांत बाबा एकच भंय दिसता की आपूण जर त्या दात्यावेलो उठलो जाल्यार त्या दाती सुद्धा कोण तरी दिल्लीवालो घेवन वतलो. सो ती Absolutely. परिस्थिती खंयच्याय काय गोंयकाराचेर येवची न्ही. काय खंयची दुसरी रिजनल पार्टी घेवन हा, वतली. ओके. आता यतीशानूय दात्याक हात घालो, कळ्ळें तुका. आता यतीशानूय दात्याक हात घालो. ही राजकीय प्रश्न तो राजकीय चळवळींतल्यान सुट्टलो काय सामाजीक चळवळींतल्यान सुट्टलो म्हाका खबर ना. पण एक गजाल खरी, जो मेरेन दरेकाक गोंयकाराक कॉन्शियसली हें दिसना की आपली आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपा खातीर आपणें कितें तरी करपाक जाय म्हणून, तो मेरेन बदल जावप हो अत्यंत डिफिकल्ट आसा. ताजे खातीर सुरवात ही एटलिस्ट ज्या गजाली लागून आमची आयडेंटिटी स्वतंत्र उरली ताका मान दिवप आनी तो त्या दिसाक मान याद दवरप, हांगच्यान जर सुरवात जाली जाल्यार म्हाका दिसता आमी मुखार पावलां घालपाक शकतले. इतल्याचेर थांबता. यतीश बाब, युगांग बाब, प्रशांत बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.